कितें कुल्ली फोडटा कुल्लीची प्लेट फुटली मग ना फोडची. चल या मग आता आम्ही भोंवपाक घरा वची या न्हू भोंवपाक या काय न्हू पळय हिरो तोरा येयल्या पळय ही पळय. हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. सो गाईज आयज हांव सकाळ सकाळी येवन बसला सकयल. अवी न्हू म्हाजेर बोटां दाखयता की हांवें खंय तेच्या गाडयेक झरो घातला म्हणून. पूण खरें म्हटल्यार हांवें तेच्या गाडयेक झरो बी घालूंकूच ना. म्हाजो सारको मूड ऑफ जाला तेजी किरकीर आयकून, बडा 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 करून ओवर रिएक्ट करता. इतलोच बारीक खंयचो तरी झरो आपुणूच ल्हान हाडला आनी घालता म्हाजेर. त्या खातीर हांव कितें करता सांग, तेजी गाडी बिडी चलय बिलय ना आनी हातूय लायना तो आसता तेन्ना. अशी म्हाजेर बोटां दाखयता म्हणून. कितें म्हणून आसता तेन्ना लायताय, हांव आसता तेन्ना तूं लायना म्हणटा न्हू. म्हणजे तूं हांव आसाना तेन्ना तूं लायताय. ओके रा, हांव लायत नाल्या, हांव चॅप्टर ना. म्हणजे हांव नासलो तेन्ना तूं कितें तरी केला लोकलो. हांवें काय करूंक ना. इतलेच तू हेच्या गाडयेच्या हेका पडला जाल्यार गाडी बॉल्सान घाल आनी भोवात राव मरे. तर कित्याक भोवना? हांव कित्याक घालू? तुका तुज्या गाडयेचेर चड पडला न्हू, हांव कित्याक घालू? तू घाल न्हू सांगता तो म्हाका. वाज हयशे भूक लागल्या एका वाटेन. चल कितें तरी खावपाक हाड. ओके गाईज, गाडयेची सर्विसींग चालू आसा फूल पॉवर सारकी. आनी आयज न्हू आमकां मेळपाक येवपाचें आसा मालिफा. ते युकेसून गोंयान पावलेले आसा, आतां आमकां मेळपाक येवपाचें आसा. सो हांव कितें करता जाणा, बेगीच्या बेगीन गाडी सर्विसींग करता आनी घरा कडेन वयता. सो ते केन्नाय येवं शकता आमकां मेळपाक. आनी काल कितें जालें पळय तेच्या बद्दलूय तुमकां मागीर डिस्कशन करता. सांगता तुमकां काल कितें जालें पळय, ते पोलीस येयल्ले न्हू, तेच्या उपरांत कितें जालें आयज तें तुमकां सांगता मागीर. वय सो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज येयला आमचे फॅमिली मेंबर. पळया हाय म्हण गो. चल या मग आता आम्ही भोंवपाक घरा वची या न्हू भोंवपाक या काय न्हू पळय हिरो. से हाय रे बाबा. बाबा यू नो दातोलेले यू नो शी पळय. ए पळय पळय बरी जाल्या. ए यार we'll dance together. Yeah yeah yo yo. असं कोतान नाका असं. या या यो युट्यूब यो काळो घेता फोटो हार पळय. अरे 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 लेट्स डान्स रे. अरे लिसन रे बाबा. बाबा लिसन रे. अरे अरे लिसन रे. विल रेस हा विल रेस. कसे असे आय कॉट यू. रन नाउ डान्स. कोंकणी उलोवंक ओनली कोंकणी. लिसन आयक रे कोंकणी हा, नॉट दॅट हाय फाय इंग्लिश. ओके मरे यूके तेका कळटा. सो गायज, तुमकां तर खबरच आसा न्हू, आमचो मोग आमचे किटी आमकां मेळपाक येयल्लेले घरा कडेन. ते बाबडे भायरसून येयला आनी तेका मेळोन न्हू आमकां खूब खूब बरें दिसलें. खूब दीस रावल्ली न्हू आमी तेका मेळपाक. सो आमी तेका मेळ्ळी बी आनी ते मागीर घरा गेले आनी आमी आतां येयल्या म्हापसा. आमकां कितें तरी बारीकशें काम आसा म्हणत. आनी गायज म्हाजो न्हू पळय तावो आजून सारको जायना न्हू. म्हटल्यार 1 म्हयनो जालो म्हाजो थंडीत वचना. म्हाका वाज येयलो सारको थंडेचो. म्हाजो आवाजूच सुट्टाना, तुमी पळोवंक शकता. हे पळय आमी आतां आहा मार्केटान. आयजूय मार्केट खाली. आयज वयल्यान आमी आतां 5 येयल्या तरी हांगा लोक ना. अशें कशें जावं शकता? तोरा येयल्या पळय ही पळय.
चढूच धाकटी आहात ती तोरा म्हणून घेवंक ना आमी बारीक ते मागीर दीक दीक कसो लागता न्हू म्हणून दिसता रे धाकट्या भुरग्यांचे बरें दिसता पळय धाकट्या भुरग्यांचे जीन्स चेड्यांचे अरे आयज शॉपान कितें जाला ओपनूच ना अशें हांगा काय आयज वयल्यान आयतारूय न्हू तरी ओपन ना वाज पयलीं आयतारची हांगासर बंद आसताले न्हू आतां आयतारची सगळीं शॉपां चड उक्ती आसता सो ओके गायज तेदूच न्हू हांवें एरोक्साचे ड्रोन शॉट्स घालूंक नासले सो आयज तुमकां न्हू हांव ड्रोन शॉट शेअर करता आनी इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाक सोदता की जी एरोक्स हांवें आतां रेडी केल्या खबर आसा ती हांव न्हू परत डिसमेंटल करपाचो आसा बिकॉज ऑफ माय स्टेज 2 म्हणजे म्हाजें लेवल 2 मॉडिफिकेशना खातीर सो लेवल 1चे जे मॉडिफिकेशन हांवें गाडयेक केला खबर आसा दोज हू आर इंटरेस्टेड कॅन DM मी हांव न्हू हेचे सगळे स्पेअर पार्ट्स सेल आउट करपाक सोदता आनी नेवें क्रिएशन करूंक सोदता गाडयेक म्हणजे न्यू लूक अलग समथींग आनी म्हाजें तुमकां खबर आसा म्हाका आनी कसलेंच दुसरें हें ना एडिक्शन ना ओन्ली म्हाजें एडिक्शन म्हणटा तें मोटरसायकल आनी म्हाजें मॉडिफिकेशन चालूच आसता कितें ना कितें आनी हे ड्रोन शॉट्स आमी ते दीस काडलेले पळय ते बरे आसा की ना ते कॉमेंट करून आमकां शुअर कॉमेंट सेक्शनान सांगात आं Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? कुल्ल्यो हाडलेले पळय त्यो कुल्ल्यो सगळ्यो अंकितान भरल्यो 2 हांव खातलो 2 ते खातले पण म्हाजें मातशें पोट डेंजर न्हू हांव तेजे फारून खावं शकता चला करिया काम न्हू केदो व्हडलो दांगो पळय दाखयता तुमकां पळयला पळयात केदो तो हे पळय कितें करता कितें फोड मू हे कितें कुल्ली फोडटा कुल्लीची प्लेट फुटली मगो ना फोडची पडलेली फुटात ना जाले पचकले फुटा ना मरे हांव हरशीं अशेंच फोडटा तेजी सायज पळय केदी आहा ती अरे उडयल्या गो तकली फुटा ना मरे फोड मगो केदो व्हडलो दांगो मगो तो दात फोड मार मगो तुजे दातान बरें चलता मगो हरशी फुटली दाखय दाखय केदी व्हडली आहा ती पळय हात काड मगो पळय हा पळयला चल जार भोंवता पळय आवयस पळय पळय दाखय केदो मस्त ते आतां फोडल्या मगो आतां म्हाका दी थँक्यू हां रावलोलो तूं केन्ना फोडटा का म्हणून पळोवपाक कशें दिसलें तुका यम्मी पूण हांवें फोडून व्हेलो तें तुका कशें दिसलें दी रवी म्हणून तू व्हडले दांगो म्हाका खा म्हटलेलो तू चॅप्टर आहे मरे सो गायस हांवें न्हू आमच्या पात्रांवाक एलिस्टराक शूज न्हू फ्लिप फ्लॉप हाडल्या नायकीचे रॅप करता तो व्हडलो म्हाज्या खातीर इतले कितें करता ताका एक धाकटुलो गिफ्ट दिवं शकना हांव न्हू हय दिवं शकता का दिवं शकता तर आता पॅक करूया फुल पावर सारको आणि गिफ्ट करूया बघा हय तू कितें हेल्प करू शकता गो कितें कितें हेल्प जाय तुका कांयच करिना तू सांग न्हू व्हडलो दादा म्हाजो रोकडोच जाता कितें हेल्प जाय तू जाणा कित्याक
सो गायज तुम्ही आयज आमचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू. आयज आमकां मेळोंक येयल्लेले आसा आमचे व्हेरी क्यूट अँड व्हेरी क्लोज फॅमिली मालिफा आनी तेजो चेडो आनी तेजो घोव. इतले बरें दिसलें तांकां मेळोन खबर आहा. एवरी डे फोनार उलोवप आमी यू नो. एवरी डे आमची कॅर घेवप तेणी. फोन मारून कॅर घेता, मॅसेजी करता. इतलो कोण संवसारान न्हू कोण कोणाचो आयच्या डेटीन न्हू कोण कोणाचो ना संवसारान इतलो की फोन मारप विचारप बाबा तुमी आसा बरी न्हू, जेता खातात. शी इज अ पर्सन यू नो. ते लागीं तर आसा न्हू गोंयान जाल्यार ते बाबडे धांवून येवपी म्हाज्या खातीर आनी अंकिता खातीर. बट अनफॉर्च्युनेटली न्हू शी इज इन युके आसता बाबडे ते. 10-15 दिसां खातीर बाबडे गोंयान येयल्लेले आसा. जाता तितले तेणी आपणाच्या फॅमिलीक टायम दिवचो इतलेंच मागता हांव. आनी येस व्हेरी लवींग अँड कॅरींग तेजी फॅमिली. तेजो धाकटो बाबा तो धाकटो बाबा आहा पळय तो इज व्हेरी स्वीट अँड क्यूट सारको. मेन म्हणूंक सोदता पळय ते ह्या दिसांनी न्हू एक्सिडेंट खूब जाल्लेले आसा. खूब म्हाज्या एका फ्रेंडाचो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी हो म्हयनोच तसो तुमी सारके पासून आसा न्हू, फुडलो मनीस सारको आसना. सो ते तुमी कांय करूं शकना. जे जावपाचें आसा तें जातलेंच फॉर शुअर. हेंच लायफान जे तुमच्या बरयलां पळय तें तुमकां मेळटलें. आनी हांव खंय आहा काय म्हणून तुमी तर चिंतता जाल्यार हांव ऑलरेडी एलिस्टर आनी तेज्या फॅमिली वांगडा न्हू पयस खंयसर तरी पिकनिकेक गेल्लो आसा. ओके, परत एकदां आमी नायट आवट करपाक गेल्लेले आसा. इट्स बीन अ सेकंड डे फॉर मी नाव. तुमकां व्लॉग घालता हांव, तुमी पळयात. आमी एन्जॉयमेंट केला, आमी खाजी घातली, आमी फन केला, सारको ब्लास्ट केल्लो आसा हांगासर. हें सगळें तुमकां पळोवपाक जाय न्हू जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करचो पडटलो आनी फाल्यांचो व्हिडिओ वेट करचो पडटलो. हांगासर न्हू मातशें वायफायचें कनेक्शन सारकें ना. आतां अपलोड कसो कितें करतलो म्हाका बाबा ती कांय गॅरंटी ना. ओके, आनी एलिस्टर बीन आतां सद्या ब्रेकफास्ट करतात. तुमकां मागीर हांव फाल्यांच्या ब्लॉगान दाखयता की आमी खंय येयल्यान आनी कितें कितें मस्ती करपाक येयल्या पळय ती कळ्ळें न्हू. आनी येस म्हाजे न्हू आतां जितले भाव गोंयान येयल्लेले आसा ते परत भायर वयता आनी भायर जे कोण आसा ते स्लो गोंयान येतात. ओके, सो हांव तांकां सांगूंक सोदता प्लीज डोंट गेट मी एनी एक्सपेन्सीव थिंग्स. बरें दिसना. इट इज व्हेरी हार्ड टू अर्न. इट इज व्हेरी हार्ड टू कितें म्हणटा ते वर्क. तो UK लायफ इज व्हेरी स्ट्रगलींग लायफ. UK लायफ इजी लायफ न्हू. सो बरें दिसना. प्लीज न्हू जे कोण म्हाजे फॅमिली फॅन्स भायरसून येता म्हाका मेळपाक येवंक सोदता, म्हाका हॅलो करपाक येवंक सोदता, प्लीज डोंट बाय एनी कितें म्हणटा ते एक्सपेन्सीव गिफ्ट्स फॉर मी ऑर अंकिता. हेंकां न्हू आमकां न्हू कांय एक्सपेन्सीव गिफ्ट हाडूं नाका. थँक्यू सो मच की तुमी तुमचो मोग दाखयता. तुमी आमकां इतली बरी करता, आमकां ट्रस्ट करता यू नो. खूब जाण ट्रस्ट करता म्हाका आनी अंकिताक. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. हॅवींग कितें म्हणटा ते बीग गिफ्ट, बीग सरप्रायजीस बरें दिसना यू नो. ते जोडपाक तुमकां कितलो टायम लागता तें म्हाका खबर आसा. थंयसर वेजिटेबल्स कितले म्हारग, थंय नुस्तें चिकन कितले, थंय रावतले खातले पियातले उठतले बसतले व्हेरी एक्सपेन्सीव. तितूंतले तेच तुमी पयशे काडटले आनी म्हाका वस्तू घेवन येतले यू नो. इट इज नॉट नेसेसरी. खरें तुमकां सांगता. तसलें कितें करूंक जाय न्हू जाल्यार हांव एकल्या मनशाक टोपी घालूं शकता एलिस्टराक. म्हाका हे वस्त जाय बाबा, तूं घेवन यो नेक्स्ट टायम येता आसतना. आनीक कोणाचें हांव कांय उलयना. ओके, सो गायज प्लीज अंडरस्टँड करा. इतले कितें घेवन येवं नाका, बरें दिसना. ओके, म्हाका खबर आसा कितलो डिफिकल्ट, कितले कितें म्हणटा ते आमचे जोडपाक ते 1-2 रुपया न्हू ते कितलेच ते पयशे ते जोडपाक फोकाणा न्हू. आनी भायली लायफ सारकी बुरशी लायफ. बायल आनी घोव तर कामाक वयता. आयज घोव नायट ड्युटीक आसता जाल्यार बायल सकाळचे ड्युटीक आसता. 10 दिसांनी एकदां मेळटा, 5 दिसांनी एकदां मेळटा. दॅट लायफ इज फालतू लायफ सारकी. पयशे आसा पूण सूख ना. पयशे लाखांनी मेळटा थंय कामाक वतात जाल्यार पूण सूख ना. फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करतले सूख ना. 5 वर्सांनी एकदां 2 वर्सांनी एकदां. दॅट इज नॉट गूड. म्हाका जाल्यार बाबा ती लायफ नाकात. म्हाजे कडेन जितलें आहा तितून हांव हॅपी आसा. जे कोण भायर आहा बाबडे मेहनत करता आपणाच्या माय पाय खातीर, आपणाच्या फॅमिली खातीर, आपणाचें घर बांदपा खातीर वयतात. कोण तरी जोडटले आनी आमी घर बांदतली म्हणून. सो
प्लीज बी सेफ आनी म्हाका कसले एक्सपेन्सीव गिफ्ट हाडूं नाका गायज, तुमकां रिक्वेस्ट करता. ओके, आनी हेच सावन हांव व्लॉग हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील देन म्हाका लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका. ओके, टाटा. फाल्यां घालता तुमकां व्लॉग कितें करतात पळय ती आमी.